विसवा उपरांत तुमकां येवकार. म्हापशेची फामाद बोडगेश्वराची जात्रा आयतारा सावन सुरू जाली. देवळात सकाळच्यान धर्मीक विधी जाले. बोडगेश्वराचे दर्शन घेवपाक लोकांची प्रचंड गर्दी पडिल्ली. त्या पयलीं शेनवारा देवळाचो विसावो वर्धापन दीस जालो. पळयात म्हापशेच्या बोडगेश्वराची जात्रा. अंदू बोडगेश्वराची ही 77वी जात्रा. ह्या जात्रेक गोंयचेच न्ही लागच्याच्या वाठारांतल्यान मोठ्या प्रमाणात लोक येतात. उल्लेख पावपी एक जागृत दैवत म्हूण देव बोडगेश्वराची नामना आसा. जात्रे निमतान सकाळच्यान देवळात धार्मीक विधी जाले. उपरांत आरती गाराणे जाले. शेनवारा बोडगेश्वराचो वर्धापन दिसय व्हडा उमेदीन मनयलो. समस्त मंडळांनी तुमची सेवा केलेली आहे ती मान्य करून घ्यावी. झालेले या सेवेमध्ये याच्याकडून कुटुंबियाकडून जमलेले जे तुमची भक्त मंडळी आहेत त्यांच्याकडून कोणाकडे तुमच्या पायाजवळ काही चूक मात अन्याय अपराध काही घडला तर तो क्षमा करा. ही जात्रा कमीत कमी याच्या उपरांत जवळजवळ 4 ते 5 दीस चलतली. फाल्यां परवां आनी एरवां 3 दीस पुजा जातली. सत्यनारायण पुजेचो लाभ आनी प्रसादाचो लाभ सगळ्या गोंयकारांनी घेवचो अशें हांव मागणें करता. जात्रेच्या दिसांनी दर दिसा देवळात सत्यनारायण पुजा आनी दशावतारी नाटकां जातली. बोडगेश्वराच्या दर्शनाक गोंयभरच्यान तशेंच महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यानय भक्त येतात. पुराय देवळाचो वाठार जात्रेच्या मांडांनी भरला. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फट्टे. पर्यटन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाच्या मॅनेजराक घेराव घालो. फाटल्या 25 वर्सां सावन आशिल्ले कर्मचारी अजून तशे आसात. दिसवड्यावेले कामगारूय थंयच आसात. मात 1996 कंप्युटर प्रोग्रामर म्हणून रुजू जाल्ले चलयेक 3 फावटी प्रमोशन दिवन सिनियर मॅनेजर केलां. ताचें प्रमोशन रद्द करचें म्हणून कर्मचारी मागतात. पर्यटन महामंडळाचे कर्मचारी संचालकाक घेराव घालपा खातीर गेल्ले. मात तो नाशिल्ल्यान ते वेवस्थापक बनार्डेट डिसोजाक मेळ्ळे. 1996 अमिता देसाय ह्या चलयेक कॉम्प्युटर प्रोग्रामर म्हणून घेतिल्ले. 12 वर्सां उपरांत 2008 ताका मॅनेजर केले. तेन्ना ह्या कर्मचाऱ्यांनी ताका विरोध केल्लो. आतां परतून ताका मॅनेजर पोस्टा वयल्यान सिनियर मॅनेजर केला. जाल्यार दुसरे वटेन 1984 रुजू जाल्ले हे कर्मचारी आनी 2003 दिसावड्याचे रुजू जाल्ले कामगार अजून तशे आसा. तिचो कडेन कांयच रिप्लाय ना. ती म्हणटा आपणाक खबर ना कशें जालें वयल्या ऑथॉरिटी कडेन उलय म्हणटा ती. वयलो ऑथॉरिटी काय ना हिंगा मॅनेजिंग डायरेक्टर तो भायर गेल्लो आहा. सो प्रेझेंटली तिका ऑर्डरी मागली ती ऑर्डरी दिवंक सोदना. ऑर्डर जाल्या इट्स अ पब्लीक डॉक्युमेंट पण ती अजून दिवंक सोदना. दॅट मिन्स कितें तरी हँकी पँकी चलता. आमी स्ट्रेट अवे कोर्टाक वयता. आमी फुडलो प्रोसेस आमचो कोर्टाचो विथ आमच्या एडवोकेटाक मेळोन फुडलें करतले. फाटले तारखे महामंडळान आनीकय नोकऱ्यो दिल्यात असो आरोपय कामगार करतात. एका निवृत्त जाल्ले बायलेकय अध्यक्षान परतून कामाक लायल्या अशें कामगार म्हणटात. हे विशीं विचारपाक महामंडळाचो अध्यक्ष श्याम साताड्डेकाराक फोन केल्यार तो म्हणटा वेंचणूक आचारसंहिता आशिल्ल्यान तो उलोवंक शकना. त्याच बरोबर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जे दिल्या न्यू रिक्रुट्स तेंच्यो बी ऑर्डरी आमकां कॉल त्या प्रमाणे बॅकडेटेड घालून आतां काडल्या. पणजेच्यान आमचो खबराकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबराकार सनी नार्वेकार. बिबट्यान सध्या ढवळे वाठारांत धुमाकूळ घाला. दोंगराक कशिकूच आशिल्ल्या इंदिराबाई भट ढवळीकार हायर सेकंडरीच्या गॅदरिंगा वेळार भुरग्यांनी बिबट्याक थंय कांय दिसां फाटीं भोंवतना पळयला. हाका लागून शाळेची भुरगीं आनी शिक्षकूय सध्या भीत भोंवतात. हेडमास्तरूय सध्या ह्याच हुस्क्यान आसा. पळयात विवेक प्रभूचो रिपोर्ट. रान हे रानटी जनावरांचो रावपाचो जागो पूण हालीं उदरगतीच्या नांवान रानां ना जावंक लागल्यात म्हूण रानवटी जनावरां लोकवस्तीत येवंक लागल्यात. गोंयांत तर खंय ना खंय लोकवस्तींनी बिबटे आत्र्या पयऱ्यान दिसतातच. ढवळे फोंड्या अशाच एका बिबट्यान सध्या धुमाकूळ घाला. ढवळेची इंदिराबाई भट ढवळीकार हायर सेकंडरी रानां कुशीकच आसा. फाटल्या 21 तारखेर शाळेचें गॅदरिंग जालें तेन्ना त्या वाठारांत भोंवतना भुरग्यांनी बिबट्याक पळयल्लो. देखून भुरगीं भिल्यात. आमी सगळे सकयल गेल्ले खेळपाक काजीचेर. थंय आमकां वाग दिसलो. मागीर सगळे धांवून येयले वयर. मागीर सगळ्यांक आमी सांगलें. इंदिराबाई भट ढवळीकार उच्च माध्यमीक शाळेंत सध्या शेकड्यांनी भुरगीं शिकतात. तांचें कितेंय बरें वायट जालें जाल्यार कितें हाचो सध्या हेडमास्तराक प्रस्न पडला. मागीर भुरग्यांक क्लासां आपयले भितर दवरले. भुरग्यांची परत प्रेझेंटी घेतली. शाळेची जबाबदारी भुरग्यांच्या प्रोटेक्शनची म्हटल्या नंतर हांवें डेप्युटी कंजर्वेटर लेटर केलें. मी आमकां सेक्युरिटी प्रोवायड करा ह्या संदर्भात. राना खात्यान बिबट्याक धरपा खातीर पांजरो लायल्यार 18 दीस जाले. मात अजून मेरेन बिबटो ताचेर म्हऱ्यान येवंक ना. आमी लायिल्लो पांजरो कोण तरी वडयता अशें एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडाचो संकेत नार्वेकार म्हणटा. ते पेट्याक सोडटा येवन परत आमी सोडटा म्हणून आमी लॉक मारले. ते लॉक कोणान तरी तोडले आनी तेका सोडलो आनी पिंजरो आमचो हालोवन सगळो सोडलो. म्हणजे आमी कसो हेजेर लायिल्ले ते पद्दतीन ना आमचो सगळो हालोवन उडयला. ढवळेच्यान आमचो खबराकार विवेक प्रभू.
कोकण मराठी परिषदेचे 7वे शेकोटी साहित्य संमेलन शेनवारा पारंपरिक शेकोटी पेटोवन सुरू झाले. महाराष्ट्रातली साहित्यिक आसावरी काकडेच्या हस्तुकी संमेलनाचे उक्तावण झाले. नव्या वर्सा साहित्यिकांनी स्वतःचेर समाजीक जबाबदारी घेवची असो उलो काकडेन भ्रष्टाचाराआड जाल्ल्या आंदोलनाचो संदर्भ दिन मारलो. महाराष्ट्रातली नामनेची साहित्यिक आणि संमेलनाचे अध्यक्ष आसावरी काकडे, कोकण मराठी परिषदेचो अध्यक्ष रमाकांत खलप, कार्याध्यक्ष सागर जावडेकर, पर्यावरणमुखी राजेंद्र केरकार आणि हेरांनी ही शेकोटी पेटवून संमेलनाची सुरुवात केली. माध्यम प्रश्नाचे जाल्ल्या बोवाळाच्या फाटभुंयेर ह्या संमेलनाचे महत्व आनीक वाडटा असे वक्तव्य रमाकांत खलपान केले. आणि मराठी ज्यांच्या ओटीपोटी आहे, मनामध्ये आहे, त्या साऱ्या पालकांनी आणि त्यांच्या मुलांनी निदान प्राथमिक शाळेतले शिक्षण हे मराठीमध्ये असावं असा निर्वाळा दिलेला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवरचं हे संमेलन मला वाटतं खूपच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे या संमेलनाच्या माध्यमातून आम्हाला पुढची दिशा ही निश्चित करायची आहे. नव्या वर्षात साहित्यिकांनी स्वतःचेर एक सामाजिक जबाबदारी घेवची असो उलो साहित्यिक आणि संमेलनाची अध्यक्ष आसावरी काकडेन मारलो. भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाचो संदर्भ दिवन ती उलयताली. सध्या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन सक्रिय आहे. व्यापक स्तरावर मोठ्या व्यक्ती या संदर्भात आपापली मतं मांडत आहेत. एका महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेचे आपण साक्षी आहोत. हे सर्व जाणीवपूर्वक समजून घेत या बाबतीत आपल्या पातळीवर आपण काय करू शकतो याचा आपण विचार करूया. धारगडच्यान आमचो खबराकार विनोद मेथर. मुस्लिम फोरम आणि गोयच्या मुस्लिम नगरसेवका फाटल्यान आता उर्दू अकादमी काँग्रेसी कडच्यान 4 तिकेटी मागता. तातूंत बायलां खातीर 2. काँग्रेसीन मुस्लिमांक फक्त वोट बँक म्हणून वापरल्यात. मुस्लिमांक तिकेटी दिल्यो ना जाल्यार काँग्रेसीक वेंचणूक म्हारग पडटली अशी शिटकावणी अकादमीन दिल्या. मात उलयता ते पळयल्यार ते एका तिकेटीचेर सुद्धा सातिस्वेत आसात. फातोड्डा, नावेली, तालिगांव आणि मार्मगोवा हे 4. उर्फान मुल्लाचे नाव सांताक्रूजच्यान गेल्ले आसा. जर ते हायकमांडान जर हे केले, एक्सेप्ट केले जाल्यार सांताक्रूज आमकां मान्य आसा. कितें जर सांताक्रूज जर जायना जाल्यार आमकां फातोड्डा आमी तांकां डिमांड करता. मुस्लिमांक तिकेटी दिवच्यो म्हूण हे पयलीं ऑल गोवा मुस्लिम फोरम आणि मुस्लिम नगरसेवकांनी मागणी केल्या. आता उर्दू अकादमी फुडें सरल्या. अकादमीन पणजे पत्रकार परिशद घेवन मागणी जाहीर केली. मुस्लिमां खातीर काँग्रेसी कडच्यान 4 तिकेटी मागपी हो तिसरो गट. ताळगांव आनी नावेली मतदारसंघ काँग्रेसीन मुस्लिम बायलां खातीर राखीव दवरचो अशें अकादमी मागता. कोंकणी आनी मराठी अकादमीक सरकार अनुदान दिता, मात उर्दू अकादमीक दिवंक सोदिना म्हूण अकादमी तिडकल्या. म्हाका अशें दिसता की हें सगळें जें जालां तें कित्या खातीर की आमचो रिप्रेझेंटेटीव जो आसा तो आमकां असेंब्लीन ना. आनी आज आमचो आवाज उखलपी आमचो बाबा हांकां कित्याक हांकां रिजेक्ट केलो, हांचो प्रपोजल कित्याक रिजेक्ट केलो, हांकां कित्याक हांचो हक्क ती मेळोंक ना हें सांगपी हो आवाज उखलपी आमच्या असेंब्लीन कोण ना. मागतात 4, मात उलयता ते पळयल्यार निमणे एका तिकेटीचेर समाधानी आसात. एक तरी दिवची अशें तांकां दिसता. आनी आमकां जर तिकीट मेळना, मुस्लीम कम्युनिटी ती कोणाकूय मेळो, ते XYZ कोणी पण एक मुस्लीम कॅन्डिडेट जर तिकेट जर मेळना जाल्यार तेजो रस्तो मागीर वेगळो आसतलो. तो आज आमी हांगा आमी डिक्लेअर करिना, पण तेजो वेगळो दुसरो आसतलो ना. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. आता घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव.